कलाकारांचे एक स्वप्न आणि कितकीशीच वर्सां जाली रवींद्र भवन मागणी त्यांची आसली ती अशीच शिरकोन उरलेली. काही अडचणी येयले, जागे अलॉट केल्ले आर्ट एंड कल्चराक, पूण ते फिजिबल जावंक ना. आणि ते करता आसतना जेन्ना इलेक्शन्स आमचे आसले आनी कॅम्पेनिंग करतना सगळ्यांची कलाकारांची मागणी इतली जाल्ली की आमचे रवींद्र भवन बेगिनात बेगीन करचें म्हणून. सो सगळ्यांक दिसतालें की पयलेच फावट आमदार जाल्या उपरांत रवींद्र भवन हेचे म्हणजे हे ते लिडर्स जाल्यात पूण हेचे कडेन जातले की ना ह्यो प्रश्न आसलेलो. पूण ती म्हाकाय चॅलेंज आसलेली. ते हे करता आसतना जेन्ना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केल्ली हे खरेंच नेसेसिटी पेडण्या खातीर, आनी तेंच्यांनी कन्सर्न दाखयलो की बाबा हय पेडण्यान ह्यो रवींद्र भवन जावकूच जाय, कित्याक कलाकार कितलेशेच कलाकार पेडण्याच्यान वयर सरल्यात आनी पेडण्याच्यान वयर सरोन देशाचें नांव वयर काडलेलें आहा. सो त्या प्रमाणे जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की तूं सायड पळय म्हणजे जागो आयडेंटिफाय कर, ते प्रमाणे आमी आयडेंटिफाय करतना तुयन आमचें हॉस्पिटल आहा तेच्या फाटल्यान रेव्हेन्यू लँड आसली, ते प्रमाणे थंयसर 50,000 स्क्वेअर मिटर आयडेंटिफाय करून दिली. ते प्रमाणे लँड ट्रान्सफरूय गेले. जेन्ना लँड ट्रान्सफर म्हणजे सगळं रवींद्र भवन प्रपोज करप हे करप सगळें मान्य आहा, पूण लँड ट्रान्सफर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट करप व्हेरी डिफिकल्ट आसता. पूण आमी सगळ्या पेडणेकारांनी धन्यवाद आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हणपाचें, कित्याक लँड ट्रान्सफर करून तेंच्यांनी दिली. तशेंच आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर तेंच्यांनी तेंचो सहकार्य आसलो हेका. म्हणजे 50,000 स्क्वेअर मिटर म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयांत रवींद्र भवन आहा तेतून सगळ्यांत व्हडली लँड म्हणटात ती पेडण्याची. आनी लँड ट्रान्सफर जावन तेचेर आर्ट एंड कल्चराक हँडओव्हरूय जाली. तेचेर मागीर आर्ट एंड कल्चरान GSIDCकूय प्रोजेक्ट करपा खातीर कन्सल्टंट अपॉयंट करून कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करपाकूय तेंच्यांनी हातीन घेतला. आनी आयज आमची मिटींग जाल्या. म्हणजे आमदाराची जबाबदारी आसता प्रोजेक्ट हाडप, पूण तो प्रोजेक्ट हाडटा कसलो तेन्ना जर स्थानिकांक इनवॉल्व करीत त्या फिल्डांतले जाल्यार तेका आनीक उमेद येता आनी आनीक म्हणजे प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक इनिशिएटीव सगळ्यांचो हात लागता. त्या प्रमाणे आयज आमची मिटींग जाल्या. सगळे आमचे पेडणे तालुक्याचे कलाकार आसले, म्हणजे आनीकूय एड जावपाचे. इनिशियल मिटींग आसली फर्स्ट स्टेजीची, ही दुसरी मिटींग आहा. आनी ह्या दुसऱ्या मिटींगेक आमचे मेन कलाकार जे पेडणे तालुक्याचे ते हांगासर आसलेले. आमचे आर्ट एंड कल्चरचे डायरेक्टर आसले, बाकीचे GSIDC ऑफिसर्स आसले, इतर बाकीचे ऑफिसर्स आसले, जे टेक्निकल पार्ट जे आहात ते आमकां एक्सप्लेन करताले. आनी आमचे कलाकार आहात, जे आमच्या कलाकारांक कितें कितें थंय फेसिलिटीज जाय ते तेंच्यांनी एक्सप्लेन केल्या. त्या प्रमाणे आमची नेक्स्ट मिटींग जातली. त्या मिटींगेक सगळे म्हणजे जे वचत ते रवींद्र भवनात सावंडाचो इशू, लिकेजीचो इशू आहा तो हांगासर जावचो न्हू, त्या प्रमाणे आमी प्लॅनिंग केलां. आनी ते करता आसतना आमची टीम स्पेशली आउट ऑफ गोवा खंय बरे थिएटर्स आहा थंय वचोन इन्स्पेक्शन करतले, म्हणजे कसो थिएटर्स आसतात ते. आनी त्या प्रमाणे हांगासर आमचो पेडण्याकारांचो रवींद्र भवन तुया गांवांत हांगासर एक बऱ्या पैकी म्हणजे गोंयचो वन ऑफ द बेस्ट रवींद्र भवन थंयसर आमी करूंक सोदतात. ते करता आसतना आमी तेतून गुरुकूल घेतला, म्हणजे भुरगीं थंयसर म्युजीक क्लासीस जावं डान्सीस जावं थंयसर करूं शकतात ते. आनी त्या प्रमाणे आउटडोर थिएटरूय घेतला. सो रेकॉर्डिंग रूम घेतला. इतर गोष्टी जे फेसिलिटीज जाय ते सगळे आमी घेतलेले आहात. आनी खूब खुशी दिसता की रवींद्र भवन एट लास्ट पेडण्यान हांगासर जाता. आनी आमी टार्गेट दवरला दिवाळे कडेन आमी तेजो फावंडेशन स्टोन घालता. आता सर आमी पळयता पेडणे सगळ्यात पयलीं सांगला त्या प्रमाणे ह्या सगळं म्हणजे आमदार ह्या नात्यान हांव प्रपोजल व्हरता, सगळे कामूय करून घेता. पूण ते करता आसतना इम्पॉर्टंट आसता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो सपोर्ट. आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी पेडणेकारांचे स्वप्न जे आहा ते फुलफील करपा खातीर ह्यो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी हातीन घेतला. आनी म्हाका दिसता पेडणेकारांक तो म्हणजे तुवें म्हटला येदो व्हडलो प्रोजेक्ट तो 2 फेजींनी घेवपाचो आमी प्रयत्न केला. म्हणजे फर्स्ट फेजीन ऑडिटोरियम बीन सगळें कंप्लीट करप, सेकंड फेजीन इतर गोष्टी सगळे. आनी त्या प्रमाणे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां जे गो हेड दिल्ले आसा. आनी ते पेडणेकारांचे स्वप्न 100% जातले. ते मागीर बजेटाचो इशू ना, पेडणेकारांचे स्वप्न. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.